हांव एंथनी डिसिल्वा बरोबर हांसलो ना आमगेली एक तुला सारके हे थोडे MLA मिनिस्टर्स पण उलयताय न्हू आनी हे दिसांनी चड करून नॉर्थाचे आनी थोडे सावथाचे हे बेदी हितू इलेक्शन येयले म्हणटरी म्हणटाय ते एक्टिविस्टां जात म्हणटाय ते गोंय सांबाळपाचें धोडदीर तुमी धोडदीर हो 39 इयर्साचो आतां व्हड बोवाड जाला आनी ते इन्वर्टेड पिरामीड जाला पूण जेन्ना एक्टिविस्ट बारीक बारीक एक्टिविस्ट हे बुद्धी वयर उबारताले न्हू मॅप दाखोवन डिस्ट्रक्शन जालें तें दाखोवन एक्टिविस्टान मिटींग केले तेतून कोण तेजेर आवाज दाखयना आसलेले सगळे MLA अशें करून केरलेस कोताले तुमी ह्यो मिटींग आदीं स्टार्ट जालें नाय हे 39 येयले तेदोच तेजेर निशेध मारलो जावं तो कोर्टानूय जावं रस्त्यांचेर जावं TCPन कोर्टांनी आमगेलो लेजंड बाब क्लॉज आल्वारीस आनी पद्मश्री नॉर्माबाई ती आहाय TCPनी पर्सन लायक आमगेलो स्वप्नील बाब शेल्लेकारा बराबर गेल्ले आमी त्या भायर रस्त्यांचेर आमी उलयले त्या भायर बारीक गांवांत मिटींग केले स्वता श्रीधांव मिटींग केले यो आमी आनी आमी गेले हे 13 सन आंबेले सन वेळ्ळे सन वास्को सन हे सगळे 13 सन एक्टिविस्टींनी मिटींग केल्ली अवेरनेस श्रीधांव केलोली फादर जोझफ आनी वन मिस्टर सेबी म्हूण तेमी ती इनिशिएटीव घेवन आमचे मिटींगे हाजीर जावन आमी तेजेर अवेरनेस करून तेजेर प्रोटेस्ट मारलेलो लोकांक दाखयलोले पूण तेन्ना हे पंच सरपंच MLA मिनिस्टर्स कोणीय नाय तेदो अकबर आसलोले सगळे सो मिनिस्टर्स आनी MLA शूड नॉट ब्लेम एक्टिविस्ट हे बारीक बारीक एक्टिविस्ट आहे म्हूण हे मुद्दे स्टार्टींग वयर सोताय कित्याक इनिशियली कोण हे मुद्दे हातलाय नाय ते ऑल मिनिस्टर जावं एक कॉन्स्टिट्युन्सी MLA देखून हातलाय नाय हे मुद्दे बारके बारके एक्टिविस्ट उबाताय हेजेर हे रस्त्याचे उलयताय एक बोर सरकार जालो जायत बोर सरकार दे वूड हॅव केप्ट इयर्स विथ दीज एक्टिविस्ट who are picking up the issues and out of the 10 issues 9 issues are always serious issues and मागीर ते एक्टिविस्टाक गिरकोल कोताय जेन्ना हे मुद्दे एक्टिविस्ट उबाताय तेदो मेनी टायम्स मेन स्ट्रीम मिडिया हे कवर देखूंक कोनाय आय रिमेंबर जेन्ना हे श्रीधावान हो मुद्द्याचे उलयताले तेदो एक मिडिया येवना आपयला आसतना त्या श्रीधान लोकांनी सगळे मिडिया आपयले इन्विटेशन दिल्ले कोण येवं नाय एक्सेप्ट 1 or 2 मिडियाज आनी ते जाल्यार सोशल मिडिया आमगेले सो बेश्टे हेंचे तेचे काय ना काय एंड डोंट से वी गेट अप एंड वेक अप ओनली ड्युरिंग इलेक्शन्स आमगे तुका थर्मोमीटर असो वी गिव यू द सम सेन्स ऑफ व्हॉट इज गोइंग टू कम द फायनल बॅटल विल बी फॉट ओनली वेन द पिरामिड बिकम्स inverted. That is when many of them will get involved. So मुखार से हो व्हिडिओ स्वतः दाखवला त्या समयी फादर बिस्मार्क आणि एक्टिविस्ट घेऊन ताणें जागृताय हाडली हांगासर आमी शिड्डॉलच्या निदोन हाल्यो किमल्यान म्हळ्यार तुमकां 10 मीटर 15 मीटर सोद भोंवडी दिता आनी आमी म्हणला वय मागीर भितरल्यान पळोवन गेले केदो प्रोजेक्ट येतालो स्विमींग पूल दोंगर कातलो पयलो स्विमींग पूल बांदताले आनी जायते कॉटेजीस येवपाचे आसले आनी कोणें बंद केला तेका एक्टिविस्ट येवन आमकां तुमकां जागृताय हाडली आनी मागीर तुमी उठले आनी the project to me born केला Sridham was on fire तुम्ही उठून तो सगळो प्रोजेक्ट उडयलो भायर आतां बी I would say Sridham is on fire Sridham उज्यान भासता आनी कित्याक व्हडले प्रोजेक्ट येवपाचे आसा हांगासर शिड्डोलाक आनी ते प्रोजेक्ट आयल्यार ते तुमकां सांगतले तुमकां तुमची लायट बी फ्लिकरिंग जातली तुमकां उदक मेळचें ना स्विमींग पूल येवन कांय उदक तुमकां मेळचें ना
म्हणटूच हांगासर तुमी आयल्यार कितें जाता तें पळोवं आनी कितें आमच्यान करूंक येता तें हांव दिनवासता हे आमचे एक्टिविस्ट पळय आहा ते सरकार कोणाकूच भियेना कोण मारतल्यांक ते ताका भियेना पूण ते भियेतात एक्टिविस्टांक कित्याक एक्टिविस्ट जागृताय हाडटा आनी कायद्या प्रमाणे झगडटात आनी लोकांक येवन कितें सरकार वापर करता ते आमच्या दोळ्या मुखार हाडटात तो हांव परबीं दिवंक सोदतां आमच्या एक्टिविस्टांक कित्याक एक्टिविस्ट म्हणून नासलो जाल्यार आमचें गोंय वचपाचें दुसऱ्याच्या हातान पडपाचें सगळे बाय खाले तेका हांकां लागून आमचें गोंय मातशें सांबाळून उरता म्हणटूच तुमी हांगासर आयल्या पूण हांव तुमची तोखणाय करतां आनी तुमच्याच नांवान हांव ताका येवकार दिता आतां ही जमात कशी जाली 6-7 जाण एकठांय जाले सांगितले आयल्यान म्हाका सांगपाक हे जाता लोकांक खबर ना आनी म्हाका सांगलें तेणें आमी एक्टिविस्टांक आमी हाडूंक सोदता ही जागृताय लोकांक दिवपाक हांवें म्हणलें वय ओके हांव तुमचें करता म्हणून आनी हे थोडे जाण एकठांय जाले शिरगांवकार आनी हे आमच्या एक्टिविस्टांक ताणें आपयलें ताणें हो भार घेतला आपल्या हातांत आमकां लागून हांव ताका दिवंक वचता सो आयज तुमकां सगळ्यांक बरी सांज हांव देता आनी फळादीक सांज जातली म्हूण म्हजें आस्पासन आसा आतां कोण ते आनी कित्याक ते मागीर आतां आमचे थोडे जाण तुमकां सांगतले देव बरें करूं सगळ्यांक तुमकां बरी सांज आवडटा आयच्या दिसाक मिटींग मागपाक म्हणजे जे आमच्या गांवांत संस्पश्ट येयला आनी ते संस्पश्ट पयस करतलो आमकां कोणाचोच आदार ना जालो त्या वेळार आमी एक्टिविस्टांक उलोवन आसलो आनी ते कोणूय मागता तेच्याच आदारान आमच्या गांवांत कितें तरी बरेंपण येवं दुसरें आतां इतले प्रोजेक्ट आमच्या गांवांत चलतात पूण कोणूच तेचेर एक्शन घेयना जरी तर आमचो गांवचो कोण कितेंच तर कन्स्ट्रक्शन करीत तेंकां स्टॉप नोटीस विथीन 15 days आनी भायल्याचे प्रोजेक्ट कशे एक्सेप्ट करता हांव नको आनी हेका मेन जबाबदारी आमची पंचायत आनी उदकाचे प्रॉब्लेम आमकां जाला जरी तर आयज आमी तर उठोना जाल्यार फुडाराक आमकां तें उदक घेवपाचें ना आयज भायले येवन व्हडले प्रोजेक्ट उबारतात तेंकां एनओसी कशी दितात व्हडले स्विमींग पूल बांदतात सीआरझेडान उबारतात आनी आमच्या गांवचे ही फायल रेग्युलरायज करून जाली जाल्यार सीआरझेडाक एनओसीआर म्हणटात जाल्यार हेचेर आमी चिंतपाची गरज आसा ह्या फुडें एक्टिविस्टां हांवें मागता तुमचें क्लॅरिफिकेशन म्हाका दिवपाक देव बरें करूं सगळे उलयत गेली म्हाका कांय दवरलो पूण एनकरेजमेंट हांव कितें सांगूंक दिता कॉम्युनल न्हू बाय प्रतिमान म्हणलो हे गैर क्रिस्तांव जे न्हू जाल्यार मातशें रिपोर्टर कोण येतलो मातशें फाटल्यान मातशें कॅमेरा लागता हिंगा मेजॉरिटी कम्युनिटी तूं कोंकण्याची 1 2 3 4 5 6 ओके क्रिस्तांव कितलो आहे आता फादरांका स्टॅटिस्टीक घेता हाका कित्याक जेन्ना येयलो मनशाक धरले थोडो सुमार मेळटा हिंगा हे पॅरिसांत सुमार 200 लोक आहा सद्याक भायल्या हाचे ना प्रेसिडेंट कितलो सुद्दां 100 लोक येयला आनी मेजॉरिटी कम्युनिटीचे सुमार
12 ते 1,500 लोक. पूण तितून 500 जण येयले. ती येयली जाल्यार म्हाका प्रॉब्लेम ना. आय वॉन्ट टू नो द रूट कॉज. आनी हे दुसरे मिटिंगेक तुमी करेक्ट करपाक जाता जरी तर आमी चुकले जाल्यार. हे अनाउन्समेंट ही माहिती ही मिटींग आहा म्हणून आमगेले मेजॉरिटी भाव पळय आहाय भाव भयणो कोंकणीची तांकां ही मेसेज पावपाक कितें यंत्रण आहलेलें इगर्ज अनाउन्स केलें म्हणून जालें मायक बोलायला. व्हेरी गुड. दॅट इज द फर्स्ट पार्ट. दॅट मीन्स आमी गाडी थंडावली जरी तो मेजॉरिटी लोक आतांय येयना जाल्यार मातशें घेवन आमी तांकां कन्विन्स करपाक जाय येवपाक जातालें. नाजाल्यार एक हेर कोणाक एक सकाळ एक क्रिस्तांव वर्सेस झेंपो एशको जावपाक जाय. पयलीं दुसरे टार्गेट करपा पडटाय. हांव तेणी चिंतलें तेचें मातशें स्पश्टपण करता. टार्गेट करतले. टार्गेट कोणाक करतले? मेजॉरिटी को करतले मायनॉरिटी को न्हय. हे आमगेर चुकत आमगेले. हो गांव तुमगेलो न्हू मेजॉरिटी आहाय तेंगलो गांव. तेणी येवपाक जाय. सो तेणी येवपाक येयली ना तिचे मात प्रॉब्लेम ना. ही सोजा येयले करता क्लियर करप. येयली ना तेंच तकले हाडले तेंच अवेरनेस करपाक जाय. कितें न्हू बरें आतां मायक बोर्डायला बरी खबर. कित्याक म्हाका एक लेटर येयली. ते लेटरीचे सकयल नांव बरयलां आनी एक असो कारां डिस्कस करतालो बाय प्रतिमा कडेन. सकयल थिंग बरयलां सो एंड सो पॅरिशनर विलेजर जावपाक जाता. हांव मिस्टेक काडपा येयलो प्लीज मिसअंडरस्टँड जायना काय. हें आमगे चुकता. आमकां लोक जाय. दोनी वस्त जाय हो प्रोजेक्ट बंद करपाक. लोक आनी कोर्ट हांव म्हणटा हुयले कॉम्प्रोमायज जावपाक शकता. लोक कॉम्प्रोमायज जावपाना सगळे एकठांय रावतले. आनी हांवें बेस उलयना. हांव हांगेर येयला. आमगेले लिला म्हणून एक बोट येयलेली व्हडली कॅसिनो घालपाक येयल्ले. हे कोर्टांतल्यान जावपाक लागलो आमकां कळ्ळें. कोर्ट आमकां लडोवनी घातालो. कॅसिनो चालू जातालो. आमकां एकूच रस्तो आसलो. लोक एकठांय जालो. आमच्या गांवांत इतलो लोक एकठांय जालो. हांव म्हणटा तूं कितें रॉंग करूं. आमी कितें केलें तें सांगता कित्याक आमची स्टोरी काबार जाली. हांव राज्या भितर त्या बोटीचो एंकर आसता नांगोर उडायले. नांगोर पुसतलो बोट सोडी बोट घेवन दर्यार लिला काबार. दुसरे फिश मील प्रोजेक्ट येतालो नुस्त्याचो वास मारता. पंचायत सगळ्या घराको गेल्यांनी कोणे परमिशन दिली जायत खबर जालो. ग्रामसभा एकठांय जावन कांय जायना. ग्रामसभा लोक एकठांय जावन कांय जायना. हांव आमकां सांगत तुका सन बनयताले आमगे देशी सावकार. आमकां सांगलो ना आम कोर्टांत वयतले. आमी सांगितलें का आमी आख्या कुंकळकार वसणकार आमिलकार ही हायवे बंद उडयली. ग्रामसभा आमी रेजोल्युशन दिला. रेजोल्युशन घेवपाक जाय. पूण रेजोल्युशन एक मनात रे. ते रेजोल्युशन लोकांक घेवन जायना. हे रेजोल्युशनाक पंच मेंबर जाय. पंच जरी तर ना तुमी बराबर 7-8 जाण हे तुगे रेजोल्युशन पत्र धोक्यात
आनी तो हेजेरय तुका एग्जाम्पल दिता गरगल सनबर्न येयले ग्राम सभा डिसायड केले आमकां सनबर्न नाका किती डिसायड केले सनबर्न नाका कितें जालें सनबर्न गेलो सनबर्न जालो बरी कित्याक जाता जाणा तितूंतले 9 जाणांतले 5 जाणांनी ते ग्राम सभा सपोर्ट केलो ना ते सायन मारूं ना सनबर्न जालो 4 जाणांनी मारलो सो एज पर कोर्ट तेका म्हणटा कोर्ट मागीर मॅनिप्युलेट जाता कितें जाल्यार कोर्टान कितें केलें ते म्हळ्यार ग्राम सभा कित्याक आहा नाका त्या पडला म्हळ्यार ते कोर्ट कितें म्हणटा वी आर नॉट इंटरेस्टेड लोकांनी कितें सांगितलें त्या नाका पंच मेंबरान कितें सांगितलें तें सांग आमची हितून लोक एकठांय करपाक गरज आसना हे लोकां एकठांय कित्याक जाली हे पंचाक रेजोल्युशन घेवपाक जाय आमचे गरज तेजेर पेज हाडपाक तो खरें तर हो प्रोजेक्ट नाटको म्हणा तुमचे पंचायत कितू पंचायत 7 चौग जाणांनी नाट म्हणला जाय व्हेरी डिफिकल्ट थ्रू द कोर्ट ते म्हणले ग्राम सभा 7 जाणांचो 4 जाणां ओके म्हणला so it is the number of people no it is the number of punches and number of punches are convinced करपाक number of people that look हे लोकल वाड्या लोकांक वचून त्या पंचाक एग्री करपाक लावपाक जाय पण प्रोजेक्ट नाक म्हणून सांगून सो ही मातशी कितें लास्ट आनी फायनल सांगता ग्राम सभा आनी सुप्रीम ग्राम सभा म्हणजे ग्राम सभा मेंबर्स वी आर सुप्रीम yes but within the ambit of the Panchayat Raj Act 2005 Madhekar साहित्य रेजोल्यूशन गेली टायगर रिझर्वात साहित्य रेजोल्यूशन गेली ही रेजोल्यूशन दे डोंट वर्क मच रेजोल्यूशन घेवपाक जाय टू बिल्ड अ प्रेशर रेजोल्यूशन गरजेचे टू बिल्ड अ प्रेशर पूण थोड्या कितें जाता आम रेजोल्यूशन घेवून जालें जायना हांवें कितले एग्जाम्पल सांगले मुगो आनी सांगतो जाल्यार आहाय आमी जायते रेजोल्यूशन घेयलो आहाय सो टायगर रिजर्व टायगर रेजोल्यूशन मादी म्हणतो मोर देन 133 रेजोल्यूशन घेयले ते मानून गेला ना बट आय एम नॉट डिस्करेजिंग माइंड यू लोक जायो पूण प्रेशर कोणाचेर पडयो मनशांचेर आनी सादारण तुजी खूब पंच येयलो आय जशें आतां काळी आम्ही पुस्तक करून रात झालं काय म्हणजे आय वॉन्ट टू बी व्हेरी प्रॅक्टिकल आम्हाला प्रॅक्टिकल म्हणजे आज सनबर्न नाका ते किती आमच्या मागीर तुगे सांगितलं आमच्या नाका फिश मिल माग नाका लिला हॉटेलाची कॅसिनो आमच्या गावात नाका पुट्टे होतो तरी लोक जाय आणि येस्तो जायला वो मैसेज आप आगे लाइव फॉलो जाए तो ये मैसेज डेली डेपो 100 लोग भेजता हूँ हमको एक्सचेंज दादा असते पुण्यामुळे 2000 लोकांचं गाव तिथं 250 लोक क्रिस्ताव दुसरा लोक हिंदू त्यात आम्ही हिंदू आणि क्रिस्ताव झगड केली का गाव झगडायला इगो झगडाई फादर एनोस कोता आपल्याला बोलणार चर्चचे चर्च डिसिजन घेता सगळे फादर तेसला नोटीस दिली वाचपा नाही ते नोटीस पास जाता पॅरिश क्रिस्तांवाचेर तिंगा तो डिसायड करता ते नोटीस वाचपाच्यो ना सो इम्पॉर्टंट आहा त्या प्रमाणे फादर
वाचतलो आनी चड जर दिसतो फादर बिदर मध्ये कितें जाता तेका मागीर रोखडे पेंट ब्रश घेताय मागीर ते पेंट करताय हे कम्युनल हे सगळे मिटींग आलो तो सगळे क्रिस्तांव सो हे करून जालो तें जावपाक फादर आसतलो सो हांव म्हाका सगळे आमगेले नॉन क्रिश्चियन भाव जे मेजॉरिटी कम्युनिटीतले लोक आहेत तांकां हो संदेश पावपाक जाय तांकां हे प्रोजेक्ट त्रास जायना काय तुमच्या कडेन त्रास जायना तो कोण लोक येना काय नाजाल्यार गोडे तुमगे वे ऑफ कम्युनिकेटिंग टू आवर पीपल ऑफ हिंदू कम्युनिटी जावं मुस्लिम कम्युनिटी जावं मेजॉरिटी हेका एक संदेश पावपाक कितें जाल्यार उपाय काडले इतल्यान सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा देवानी जाप केल्या ही आमी जाप आख्या गांवांत दिया देव बरें करूं थँक्यू गुड इवनिंग एवरीबडी आता आमच्या ऍक्टिव्हिटी हांव आभार मानता आमच्या गोवा राखणदाराचे ऍक्टिव्हिस्ट गोंयकार ते गोंयांत वचून सगळ्या गांवांनी भोंवता आनी आमच्या लोकांक दोळ्या मुखार ते हाडटा कितें आमी करूंक जाय पळय तें आनी त्या मार्गदर्शनान आमी चलत जाल्यार म्हाका दिसता आमचो फुडार बरो जावंक शकता म्हाका पुराय येता ताचो दिसमागाचो एक ग्राम सभा शितळच्या गांवांत व्हायब्रंट जाल्यो फकत ताचो दिसमागाक जालो कित्याक तेणें दोळ्या मुखार लोकांचे हाडलें आमी कितें करपाक जाय पळय तें आनी ह्यो ग्राम सभा आतां एटेंड करपाचें बंद केलें आतां हेंच्यांनी सुरवात सांगून जाला ह्यो मिटिंगे करून आनी कितेंय करून आमचें कांयच करपाक जायना आमचो एकूच आमचो आधार म्हणटा तो आमचे ग्राम सभा जूय आमी वचोंक जाय आमचे प्रोट मांडूंक जाय आनी थिंगाच ते सॉल्व जावपाक वता आनी त्या काळांतून जे मनीस आमी निवडून पळय हाडटा ते आमच्या बाळाक नासोंक जाय जोरी तर ते आमच्या बाळाक उरना आमी कितली बोवाळ मार आनी कितले तांकां हाडून आमी करीत जाल्यार आमचें कांय जावपाचें ना